टीचर म्हाका येता तेगे हांव म्हणू प्लीज अरे बा म्हण हांव सायगांव पंजडी वायता गांव मुल्याला नका वायता हांव सायगांव पंजडी वायता गांव मुल्याला नका वायता म्हाका सायगांव आट दाखय म्हाका सायगांव आट कळका. नमस्कार, हांव प्राची नवाथे. हांव पुण्यान रावतां आणि पुण्यान आमी मिलेनियम नॅशनल स्कूल जे आसा त्याच्या अंडर कोंकणी भाशा आनी कला केंद्र हें सुरू केल्लें आसा. आतां ह्या केंद्राक 2 वर्सां जालीं. फाटल्या वर्साक आमी हे केंद्राचें उद्घाटन आनी एक पॅनल डिस्कशन दवरलें आनी जे गोंयचे आमचे लाडके भूषण भावे सर आसा तांचो सत्कार आशिल्लो. फाटल्या वर्साच्यान आमी हांगा जे एन्युअल गॅदरींग जाता ताका दर वर्सा कोकण बाजार करपाचें डिसायड केलें आनी तें थरयल्या उपरांत फाटल्या वर्साच्यान आयज बसून म्हटल्यार हे वर्साक बसून आमी तो कोकण बाजार हांगा आयोजीत केल्लो आसा. ह्या वर्साक गोंयचे प्रणिता रेडकर मॅडम जी आशिल्ली तिचो सत्कार दवरिल्लो आनी ह्या केंद्राच्या अंडर एक कोंकणी भाशा शिकपाचो वर्ग सुरू केला. त्या वर्गाक पयल्या बॅचीचे 8 स्टुडंट हे पास जाल्या तांकां सर्टिफिकेट दिवपाचो एक प्रोग्राम आमी हांगा दवरलेलो. त्याच्याच बरोबरीन आमच्या भुरग्यांनी कोंकणीन एक नाटकाचें सादरीकरण केलें आनी एक डान्स दवरिल्लो. सो ह्या सगळ्याचें हे सगळें जें काम चल्लां हें पुण्यान आमी कोथरूड भागांचें मिलेनियम नॅशनल स्कूल आसा थंय करता आनी गोंयची संस्कृती आसूनी कोकणांतली संस्कृती आसूनी ती ह्या महाराष्ट्रान हाडून आमी कशें बऱ्या भशेन काम करूं शकता हें आमचें हेच्या फाटलें उद्दिश्ट आसा. आनी हेका आमकां चडांत चड सगळ्यांचो जर सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार खूब बरें काम आमी करूं शकता. सो सगळ्या गोंयकारांक हांव हें सांगपाक उत्सूक आसा की पुण्यान जर इतलें बरें कोंकणीक लागून काम जावंक शकता जाल्यार गोंयान बसून तितल्याच बऱ्या भशेन आमी करूं शकता. आनी गोंयकार हांगा येवन जर कितें करूं इच्छिता जाल्यार आमचो फूल सपोर्ट ताका मेळटलो. हे जे वर्ग सुरू केला आमी कोंकणीचे ते फुडल्या हाका दुसरी बॅच फेब्रुवारीन स्टार्ट जाता. ताकाय जर कोणाक जॉयन जावपाचें आसलें जाल्यार तुमकां स्क्रिनीचेर म्हाजे डिटेल्स मेळटले. कॉन्टॅक्ट करा आनी सगळ्यांनी जॉयन जावपाचें. सो हे जे आमी मिशन स्टार्ट केलां कोंकणीचो प्रचार आनी प्रसार आनी कोंकणी संस्कृताय जी आसा भास जी आसा ती सगळ्यां कडेन पोचोवपाचें जें काम स्टार्ट केलां ताका तुमच्या सगळ्यांचो सपोर्ट म्हाका मेळटलो अशी आशा करता. देव बरें करूं.